नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत आज एक खास मुलाखत आमी घेतात. आमच्याबरोबर आसात प्रतिमा कुतिन्हो. प्रतिमा, आम आदमी पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट पदाचो राजिनामा दिवन तूं भायर सरला. सो तुगे कितलेशे इंटरव्यू दिले तुवें सांगलां, पूण तातूंत भितर तुवें रेजिग्नेशन लेटर पळय बरयलां. तातूंत तुवें सामकें सिंपल, तुवें आमकां संदी दिली म्हणून आपणें केलें, पूण आतां भायर येवन तूं उलोवपाक लागला की आपल्याक तुजो जीव घुस्मट्टालो. कारण तूं इतले आतां फाटले आतां कितलेशे वर्सां आमी तुका पळयता, तूं धवे कपडे घालून रस्त्यार झगडपी, बोवाळ मारता, आड्ड्यो घालता, घोशणो दिता, आनी आतां बरें कलरफूल बरें 5वे कपडे घालून आयला. सो because I am stress free, my life has become colorful, so you can see me in colors. Thank you very much, Raju Naik Bab, for calling me on this interview, and it's been my honor here. तुम्ही म्हाका म्हणलें रेजिग्नेशन बरें दिलां म्हणून. रेजिग्नेशन येस, आय रिजायन्ड आनी हांवें रोखडें मेल धाडलो आमचे कन्वेनर जो आसा अरविंद केजरीवालाक, आनी तसोच CC2 अमित पाळेकर हू इज आवर कन्वेनर ऑफ गोंय ऑफ आम आदमी पार्टी. आनी तितूंत हांवें खरें म्हजें मनांत आसलें तें व्यक्त केलां. म्हणल्यार इट वॉज नायस वर्किंग विथ यू ऑल. थँक्स फॉर द ऑपॉर्च्युनिटीज गिवन. It was the energy which flew, but at the same time that I have to set my personal goals and professional goals. Got it? आणि वेल्यान हांवें तांकां थँक्यू म्हणलां, कित्याक आय वूड नॉट लायक टू क्रिटिसायज. कित्याक क्रिटिसायज करपाचें? इट वॉज देर हार्डली 2 years I was there, and it was a good journey. So म्हाका पर्सनल कोणाचेर ना. तुका काय बरें ताणें संदी दिली. तुका काँग्रेसीन तूं आशिल्लें जाल्यार तुका तिकेट दिवपाचें न्ही. तूं इतले 2-3 वर्सां, 3 वर्सां सोड, तूं कितलींशे वर्सां काँग्रेसीन काम केलां, रस्त्यार झुजतालें, तुका लागून काँग्रेस बाबा जिते अशें दिसतालें तेन्ना. आनी तुका ते अशे वेळार तूं आम आदमी पार्टी गेलें. आम आदमी पार्टीन तुका तिकेट दिली, तुका वायस प्रेसिडेंट केलें. कारण कितें? प्रतिमा कुतिन्हो आम आदमी वचपाक कारण कितें? की तुका काँग्रेसीन ना, 28 वर्सां प्रतिमा काँग्रेसा बरोबर रावलें, काँग्रेसाच्या आयडियोलॉजी बरोबर रावलें, काँग्रेसाच्या कल्चरा बरोबर रावलें. बट देन वॉट हॅपन्स? प्रतिमा, हांवें केन्ना पद मागुना, एंड आय एम नॉट कमींग फ्रॉम पॉलिटिकल बॅकग्रावंड. पद मागुना, पूण म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्यो. यूथ काँग्रेस इलेक्शन केलें, हांवें म्हजें दाखयलें. आय प्रूव्ड माय सेल्फ that I won the elections, and that was the first time elections घडून हाडिल्ले गोंयान, and the first महिला प्रेसिडेंट हांव इलेक्टेड ऑफ गोवा. मागीर आय सर्वड, मागीर राहुल गांधीन मागीर म्हाका वयर साकून अपॉयंट केलें महिला अध्यक्ष म्हणून. आनी तुवें म्हजें कार्य पयलां आसतलें, आनी तुवेंच एडमीट केलां. म्हजें काम चालू आशिल्लें, पूण तें उलोवन जालां. आतां हांवें तांकां फॉरगिव दिवंक केलां. व्हडलें पद दिल्लें तरी तुवें काँग्रेस कित्याक सोडली? सांगता न्ही, महिला काँग्रेस जेन्ना जालें तेन्ना ZP इलेक्शन आयली, आनी ZP इलेक्शन जावपा आशिल्ली तेन्ना इलेक्शन जावपाक आसा म्हणल्यार 15 days प्रायर कितें तो कॅन्डिडेट नावेली आशिल्लो पळय, तो कॅन्डिडेट मेलो, तो भायर पडलो कोविडान. आनी दे वॉन्टेड अ कॅन्डिडेट, एंड दे टोल्ड मी, दे अप्रोच्ड मी, दिगंबर कामत, ही अप्रोच्ड मी, आनी आय टोल्ड हिम डायरेक्टली दॅट जावपा ना म्हणून. हांवें रोखडें पेपरार युट्यूबार देखून हांवें तांकां सांगलें, आय एम अ प्रोबेबल नेक्स्ट MLA कॅन्डिडेट. आय एम लुकींग फॉरवर्ड टू कंटेस्ट द असेंब्ली इलेक्शन्स, बिकॉज आय बीन वर्किंग. आय एम आस्किंग म्हाजी पावती कामाची, आनी कांय मागना, कित्याक म्हाका गोंया खातीर कितें करपाक जाय म्हणून, म्हजें बरपा खातीर न्ही. पूण मागीर पळोवपाक गेल्यार आय डिडंट नो दॅट डबल स्टँडर्ड्स, तांचे डर्टी मायंड वॉट वॉज गोईंग ऑन काडलें. आनी म्हाका तो मेलो म्हणून 12 दीस आसा, म्हाका प्रचाराक 12 दीस मेळ्ळे, आनी म्हाका थंय बसयलें. आनी कोणा अगेन्स्ट 4 टायम 3 जाण टायम कितें ZP आशिल्लो पळय ताजे बरोबर. पूण हेणी कितें केलें? फाटल्यान लुईझीन फॅलेरो काडलो, केरला गेलो. ही इज कॉन्स्टिट्युएन्सी, ही इज द MLA. आय एम युअर महिला चीफ दॅट टायम. म्हजे बरोबर रावपा सुवातेर तो गेलो, म्हजी फाट सोडली. आनी दिगंबर कामतीन देखून म्हाका ओपनली लोकांनी सांगलें की ही हॅज टोल्ड नॉट टू वोट फॉर यू, बट स्टील विदीन 12 days 2,500 वोट काडले. आय लॉस्ट बाय सम 200 or some odd votes, आय डोंट रिमेंबर, बट व्हेरी लो मार्जीन. एंड थर्ड आम आदमी आयिल्ली, कळ्ळें तुका? आम आदमी ऑल्सो हॅड कंटेस्टेड. सो आय लेफ्ट. वाय? नॉट बिकॉज आय डिडंट गेट पोजिशन or anything. I left because I didn't lose. But तू काँग्रेसीन फ्रस्ट्रेट जालें म्हणून कारण ते पळय तूं म्हणलें आतां 2 नांवां घेतली. येदो व्हडलो लुईझीन फॅलेरो, तो MLA तो पार्ट काम करना. सांगता राजू, कमींग टू द पॉयंट. कित्याक म्हाका खंय तरी दुखलें की 28 वर्सां काम करून रस्त्यार सिलिंडर घेवन नाचप, मागीर गड्यांत कांदे घेवन भोंवप, सॅनिटरी नॅपकिन्स हें कर म्हणून GST ताजेर बॉब उठप, वचून कुलूप मारप हॉर्टिकल्चरांत, म्हारगाय केल्या म्हणून, नाल्ल विकप रस्त्यार म्हणून, सगळें तुमकां फेम दिली आनी तुमी म्हाका अशें केलें म्हणून. I am not angry with Congress. I always told, and today also I have nothing to do against my national leaders and party. Party म्हाका कांयच ना, because I have groomed in that party. But the thing is
दीज टू लिडर्स हू कर्मा पळय आयज तेच नात एकलो गेलो रात्या भितर बीजेपीत दिगंबर आनी दुसरो म्हणटा तो टीएमसीत गेलो बरोबर सो यू नो कर्मा ती बट हांव दुखलें न्ही हांव पासेंस आय लॉस्ट माय पेशन्स दुखलें हर्ट जालें एंग्विश न्ही ते फ्रस्ट्रेशन जालें आनी पर्सिवरन्स सो वॉट तुका एक पर्सिवरन्स रावपा जाय तूं काँग्रेसीन भितर कितले रावूं रावले सगळें वचपाचें तूं एकलें उरपाचें हय तशें आसता बट पूण anyway, लायफ न्हू तूं राजू इन लायफ न्ही लायफान मिस्टेक्यो जातात तुज्या कडेन घडले आसतले म्हज्या तूं कडेन काँग्रेस सोडली, mistake म्हणटा हांव तूं? कितें म्हणटा न्हू मिस्टेक जाता पूण म्हजी लायफांतली व्हडली चूक म्हणटा ती आय शूड हॅड लिटल पेशन्स अँड वेटेड आयज लुजीन गेलोच मागीर सोडून Correct. आनी ती एक लायफांतली म्हजी बिगस्ट पॉलिटिकल मिस्टेक जाली ना पूण तातूंत दोनी गजाल तूं उलयता एक तूं म्हणटा काँग्रेस सोडली मिस्टेक जाली पूण ताजे पयलीं तूं उलयता की काँग्रेसीन आपल्याक सामकें थरोवन उडयलें तरुण काँग्रेसीन उडूना हे जो दोग जाण ग्रँडफादर आसा पळय ग्रँडफादर म्हणल्यार ती गेले पळय ते काँग्रेस म्हळ्यार आनी कितें काँग्रेस म्हळ्यार बंच ऑफ लिडर्स न्ही No, it is Congress is along the highest, biggest organization and a party. Leaders is created by Congress party. These leaders are not creating party. Sorry. It has got an ideology. अजूनही लोक पळय जे पॉलिटिकल काम करपी आहा ते आमकां सांगतात काँग्रेस आसा पूण काँग्रेसीचेर आमचो विश्वास ना ते हय म्हणटा काम विश्वास ना करपाक लायता कित्याक तुमी क्रिएट करपाक जाय ऑर्गनायज रिजेनरेट करपाक जाय युथाक संदी दिवपाक जाय फॅमिली राज आसा आनी कितें कसलो तांचो कल्चर ते सगळें काडपाक जाय आनी बरे संदी दिवपाक जाय आनी आय थिंक तुवें आतां काँग्रेस सोडल्या 2 वर्सां जालीं हय. ह्या 2 वर्सांत काँग्रेस सुदारलेले जाल्यार 8-9 जाणां वता आशिल्ले बीजेपीत Good point, हांव good म्हणटा point. कितें आय फील दॅट द गार्बेज इज गोईंग एंड इट्स गॉन सो आतां खंय तरी सॅच्युरेट जाल्ली आसा आशिल्ली पळय गार्बेज ती सगळी गेली जो कचरो आशिल्लो द ट्रबल मेकर्स काँग्रेसाक काबार करपाक आशिल्ले पळय ती आतां घाण गेली सो दॅट इज वन ते थिंग सगळें बरोबर आहा पूण आज काँग्रेस जेन्ना कोणी पॉलिटिकल एनालिस्ट काँग्रेसी कडेन गोंयचे पळयता काँग्रेसीन परत तेंच गटबाजी आसा एका अर्दान गिरीश दुसऱ्या अर्दान अमित See, right, today's day, no, I cannot comment on the Congress party's thing, what is going on, because because I'm you not are a out part of now it. you can freely comment No, but I'm not a part of it, so I don't Why- know what why are the should- as a differences. But one political thing I analyst- feel, for any party to grow or anything, पळय तुमचे कोणेय कितें जावं मिसअंडरस्टँडींग आसा ते क्लियर करपाक जाय नाल्यार कितें जाता तिसरो घेता लाव आयज बीजेपी कशी आयिल्ली आसा बीजेपीक लोकांनी मॅन्डेट दिवना तुम्ही पळयला लास्ट इलेक्शनाक सगळ्यो पार्ट्यो आयल्यो ह्यो वीच आय वॉज ऑल्सो आप आयलें टीएमसी आयलें आरजी आयली आनी कसलें सारकें, माती सारकें. मसण सगळो गोबोर जालो आनी कितें जालें बीजेपीक चान्स पडलो कित्याक वोट डिवायड जाले सारकें So, सगळ्यांनी- काँग्रेस आज थंयच आहा तूं आम आदमी पार्टी कित्याक सोडली एग्जॅक्ट जाय म्हाका खरें काळजांतल्यान सांगू सामकें काळजांतल्यान म्हाका सांग. कोणें दुखोवना आम आदमी पार्टीक आय विश देम ऑल द बेस्ट आय विश आम आदमी पार्टी ऑल द सक्सेस इन फ्युचर अप्रिशिएट बींग विथ देम इट वॉज नायस बट द थिंग इज दॅट आय वॉज नॉट हॅपी हांव तुका तेंच म्हणटा I was not happy because Why? end of the day, I was feeling suppressed. I was feeling that I don't have peace of mind. Something was pushing म्हाका काम करपाक तुका खबर आसा फियरलेस आसा हांव सामकें. आय फियरलेस फायटींग स्पिरीट हांव खंय वचपी पूण तें म्हाका पुशींग जातालें लायक आय वॉज नॉट हॅपी आय वॉज नॉट कम्फर्टेबल ओ आय कुड नॉट एडजस्ट मे बी दॅट इज द रायट वॉट वर्ड इज द मिनींग ऑफ पुशींग नॉट हॅपी पुशींग मिन्स म्हाका अशें दिसतालें कितें घेवपा जाल्यार करपा म्हणल्यार फोर्सान करपा अशें बट कित्याक? ना, तूं जायना. लोकांक support ना त्या कम्फर्टेबल नो आशिल्लो सगळ्यांनी म्हाका जाल्यार बरें केलां कितें वॉट इज द अरे एग्जॅक्ट तुका तें सांगता मागीर इनर वॉयस न्हू इनर वॉयस तूं अस्वस्थ आशिल्लें पार्टीन भितर अनरेस्ट अशें म्हाका इन दॅट यू आर नॉट दीस इज नॉट द प्लेस यू बिलोंग वाय डू यू टेक सच अ हेस्टी डिसिजन यू कुड हॅव म्हणजे तें हें जालें म्हाका अनरेस्ट अनकम्फर्टेबल पूण मागीर सगळेच कडेन तुका सांगता आनी हें हांवें जें काम पळय केलां, मॅस- हें हांवें जें तांकां पळय- मरून हें केलां जें- काम. हें जें पळय कितें मॅस आसा न्ही ते सगळ्याच पार्टीन आसा काँग्रेसीन आसा अजुनूय काँग्रेस सुदारली ना It is what दुसऱ्या अर्दान Raju, end आम of the आदमी day- पार्टीन तुजे सारके मनीस घुसमट्टा बीजेपीन कितें आहा तर बीजेपी ना हांव सगळे कित्याक भायल्यान आयल्यात म्हजे असले मनीस कित्याक घुसमटले हांव सांगता बिकॉज तूं सगळ्यांक कंपेर कर त्या पार्टीत सगळ्यांक कंपेर कर हांव एजीन तांच्यान धाकले आसतले बट हांव एज अ पॉलिटिशियन आय वॉज डबल नो 3 times मोर एज अ पॉलिटिशियन एक्सपिरियन्स्ड वन Exactly. एंड वेन यू आर एक्सपिरियन्स एंड वेन यू आर अ फायटर एंड यू Exactly. हॅव दॅट स्पिरीट ऑफ फायटींग Correct. तर बेश्टे प्रेसाक येयले बसले म्हज्यान तसलें जायना किती इशू आसा धांवा रस्त्यार वचा एक्झॅक्टली सो आणि that is what I was missing. एक्झॅक्टली सो आणि one person cannot run. बेस्ट बऱ्या शब्दान तुवें सांगलें आम आदमी पार्टी सध्या फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवप
आनी अरे उलोवप काम पूण जे करा. खरें पळय जे एग्रेसीव जे कितें करून म्हणून तो लोकांचे रोल प्रश्न घेतला मांडप न्ही सोशल एक्टिविस्ट म्हणून तुवें पळयलां आतां लास्ट 8 म्हयने तुवें म्हाका यू हॅव सीन मी मोर ऑन आम आदमी पार्टी बॅनर यू हॅव सीन मी एज एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो सोशल एक्झॅक्टली एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट म्हादय हाजेर गेला वाघाच्या इशूचेर तूं झगडटा टायगर रिझर्व करा नोटिफाय राजन केरकर आणि मारेना बरा Correct. मागीर एंटनी सिल्वा बरा ओल्ड गोवा इलिगल बंगल्या लागून दिल्ली पावले Exactly. पूण प्रतिमा कुतिनो म्हणून थर्ड महादेव करा म्हणून आता काल पयर रिजायन म्हाका एक केला सांग. आणि क्लाउड आल्वारीस आणि निर्मला बाय बरोबर मिटींग केलें बिकॉज म्हाका बरं, दुसमट कितें आय एम नॉट फाटले 6 म्हयने तूं जे पळय हे वेगवेगळे इश्यूज घेवन रस्त्यार लढताले ते तूं लढचे न्ही म्हूण तुजेर प्रेशर बी कितें आयलें प्रेशर न्ही म्हणल्यार कितें जातालें जाणा तांचें अशें की मिन्स आय हॅव टू वर्क अंडर द बॅनर पूण हांव कितें म्हणटा अंडर द बॅनर थोडी केल्यार न्ही थोडी कामां जायनात तुजी सर्टन थिंग्स आर देर वीच आय शूड बी फ्री टू वर्क फॉर मी तूं गोवा अंडर बॅनर म्हणून कोण सांगतालें पळय दिल्लीचे अंडर बॅनर म्हणून काम तें करचें नांव काडपाक जायना काय आगो इंटरव्यू तूं आतां पार्टी सोडल्या आनी आमी हांगा बसल्यात ती आमी हांगा बसल्यात ती ओके सांगता बोल्डली सांगता पार्टी लिडर्स म्हजें काम पळयतालीं सोशल एक्टिविस्ट प्रतिमा एट बानास्तारी हय with the supporters morcha at the police station प्रतिमा कुतिनो address a press महादेव अशें न्यूज येताले पळय एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो इन दिल्ली सीन विथ एक्टिविस्ट फॉर इलिगल बंगलो ओल्ड गोवा सो तेन्ना न्ही खटकताले आनी ते म्हाका आमचे लिडर आसा पळय स्टेटीर आसा ते म्हाका सांगताले तूं तशें कित्याक करता तूं कितेंय करता जाल्यार आपाचें नांव आपाक वयर काडपाक जाय आपाक वयर काडपाक जाय अरे आय एम सेईंग आय एम हियर फॉर गोवा एंड गोवन्स नॉट फॉर अ पर्टिक्युलर हें म्हाका गोंयकाराचे मुद्दे जाय आनी सेकंडली न्ही तुमी केन्नाय पळयात आतां आमचे दोगांय आशिल्ले पळय वेन्झी जावं क्रूज दे आर माय गूड फ्रेंड्स दे वेन्झी हॅज बीन वोकल एंड ऑल दॅट्स फायन बट देन नो थोडें कितें आसता म्हाका म्हजी प्रायोरिटी कितें गोवा एंड गोवन्स आमचे म्हाका दिल्लीचें मॉडल तूं म्हाका हांगा सांगनाका सारकें दिल्लीचें मॉडल तूं म्हाका सांगनाका तूं म्हाका गोंयचें सांग म्हणजे गोंयाक कितें बरें आसा कोल नाका म्हूण झगडुया चल रस्त्यार यो तूं डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण झगडुया म्हादेव डायवर्ट जावपा नाका म्हूण झगडुया आनी कितें असले इश्यूज गोंयान भितर गोंयचे संदर्भांतले स्टँड्स गोंयच्या संदर्भांतले धोरण आनी जे कितें पळय प्रश्न घेवन लढप आसता हें ठरयता कोण आम आदमी पार्टीचो तेच हांव सांगता न्ही तुका सी नाव पार्टी टूक हाव मेनी मंथ्स to reconstitute the committee. Almost a year, party was not constituted. Only Amit Palekar was kept as a convener. Exactly. So on which forum we would go and say, Pratima Kuthino spokesperson for the party talking. So I ते म्हणले तुमची पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूट जाता तुमचे पोस्ट येता म्हणल्यार हांव घरा कडेन न्हिदून रावपाक शकना म्हजी हांगा व्हडलें हिप रिप्लेसमेंट जालें पूण 3 म्हयन्या भितर हांव उठलें आनी कामाक लागलें सो हांवें म्हणलें तुमची कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जातली आनी तुमी मागीर पोजिशन कामाक लागतलें म्हज्यान तें जायना एंड दॅट इज द रिजन दीस इज नॉट अ हेस्टी डिसिजन मिस्टेक एक पाटी जाली हेस्टी डिसिजन करून हांवें हें काँग्रेस सोडून गेल्लें तें चल एक रात्यां जालें पूण तेंय सांगता हांव प्रतिमा आय एम व्हेरी बोल्ड तुमी विचारचे राहुल मांद्रे वॉज द प्रेसिडेंट दुर्गेश पाठक आशिल्लो जेन्ना हांव दिल्ली गेलें तांचे मुखार मेळ्ळां हांव केजरीवालाक आणि फ्रस्ट्रेट हर्ट जाल्लें हांव उलयत रावलें ही प्रेज माय वर्क इज दॅट आय हॅव सीन एंड आय एम लकी लायक यू नो सच अ पर्सन वी आर गेटिंग इन आम आदमी पार्टी एंड ऑल ही एप्रिशिएटेड माय वर्क आय रिस्पेक्ट हिम आनी पूण विचारचे तुवें राहुल मांद्रे जो एक्स तो तेणे रिजायन केला पळय एक्स कन्वेनर वेदर प्रतिमा स्पोक अबाउट एनी पोजिशन ओ प्रतिमा सेड हांव एक्स महिला चीफ हांव काँग्रेस पार्टी इतली वर्सांची सोडटा युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हाका हो पोस्ट जाय म्हाका नॅशनल पोस्ट जाय म्हाका हेचो पोस्ट जाय और एक पयशांचें कितें उलोवप जालां सगळें बरोबर हांवें एक सामकें खात्रीशीर लोकां कडल्यान आयकलां आनी ताणें म्हाका सांगलां प्रतिमान कांयच मागुना लोक थोडे पयशे मागताले खंय आपण अमके पयशे एमएलए थोडे जॉइन जावपाक पयशे मागताले तुवें केन्नाच मागुना हें हांव ऑथेंटीक प्रतिमा इज नॉट फॉर मनी ऑथेंटीक सोर्साक म्हाका खबर पूण म्हाका एक सांग तूं इतले रस्त्यार झगडपी तुजे सारक्यान दुसरें फायर बँड लिडर गोंयांत ना खंयच्याच पार्टीन थँक्यू सो मच अशा परिस्थितीन भितर तुका तांणी परत वायस प्रेसिडेंट तूं काँग्रेसीन आशिल्लें महिला काँग्रेस चीफ इलेक्टेड महिला काँग्रेस चीफ हांगा तुका परत 2 वर्सां नंतर आम आदमी पार्टी काडटा आनी वायस प्रेसिडेंट आतां हाजेर सरळ तूं म्हाका तुजी प्रतिक्रिया जाय नाव दॅट द बेस्ट पर्सन टू आन्सर वील बी द पर्सन हू हॅज अपॉयंटेड दॅट लिस्ट कोणे केल्या पळय ही विल बी द बेस्ट पूण म्हाका एक सांगता कारण ते आयले आनी दुसरे ना 6 म्हयने जाले म्हजे फाटल्यान लागिल्लो अमित पालेकर यू बिकम द महिला प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी यू बिकम द महिला प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी हांवें ताकाय ना म्हूण सांगलें आमचे वाल्मिकी बाब आसा तोय म्हाका मेळपाक आमी मेळ्ळे एक दिसा दिसांनी आय एम नॉट इंट्रस्टेड बिकॉज फॉर मी दोज पोजिशन्स एंड डेजिग्नेशन्स आर नॉट इम्पॉर्टंट महिला काँग्रेसी वर्स तुका स्टेट प्रेसिडेंट करप वॉज नॉट उचित
म्हाका ते नाकाय रे विदाउट डॅट ऑल्सो हांवें तांच्यान तुवें पळयलां आयचे फाटले पूण ना कॅलेंडर जाल्यार गेला resign- ना तूं युट्यूबार तुजेच चॅनलाचेर वच तुजेच न्यूजपेपरार पळय तुवें आम आदमी पार्टी लिडर हे कॉन्स्टिट्यूट जावन आशिल्ली डिजॉल्व येयल्ली कमिटी प्रतिमाचे कितले तुवें पोस्ट आनी पेपरार तुजें हाडला ते पळय आनी खुंयचे कम्पेर्ड टू प्रतिमा कितले लिडरांचे हाडले ते सोड सांग म्हाका एक तूं वेन्झी आनी क्रुजाचे सोड बिकॉज दे आर द MLAs अदरवायज वेर सो वॉट आय एम सेईंग टू वर्क हार्ड नो टू डू समथींग टू फायट फॉर गोवा एंड गोवन्स न्ही गोंयकारा खातीर झगडपा खातीर न्ही तुका ते व्हडले पोझिशन नाका म्हाका मेन केलें वायस प्रेसिडेंट हांवें ते लेटर दिलें पूण मागीर आतां पळय कोणी पॉलिटिकल एनालिस्ट पळय तुजे पळय पावलो पळय मेस्तलो कमिटी नवी केल्या त्या बरोबर 2 दिसांनी तूं भायर सरता 2 दिसांनी दुसऱ्या दिसा हा एक्झॅक्टली सो 2 आजवर दिसांनी. आजवर लोक ताका जॉईन करतलेच न्ही Join तूं करतले, थंय but पिकार ते जाला timing तसो तूं जालो थंय अस्वस्थ जाला Timing तुका जालो. तांची पद्दत आवडना तुवें सांगला मान्य केला ज्या पद्दतीन ते दिल्लीच्यान चलयताले तुका आवडना हांव खरें उलयतां. सारकें खरें सो अशे हांवें परिस्थितीन तांच्या लिडराक न्ही सांगला 1 to 1 ते मेळपा आयले तेन्ना पळय म्हणलें जन्नांतल्यान भायर पळयता तेन्ना म्हणलें आमचें गोंय दिसती पडटा आमची 5 वेळान रानां दिसती पडटा आमची दोंगर दिसती पडटा ते समज हाम जाता आमी ताजेर उलयना ते लायट फ्री आनी उदक फ्री ते जायना रे शाण्या हांवें पळयलें हांवें विटनस्ड इट खरें. आयज तुका खरें सांगू लोक खरें सांगता तुका हांसतलो तूं जाणटेली बी आसता पळय ते इलेक्शन जालें आनी हे 2 जाण जिखले म्हजे कडेन मरे अशें लायटी बिल घेवन येवपालें मातशें वेन्झी बाबा सांग मातशें क्रुजा सांग फ्री तेणें सांगलेलें जिखल्यार आपूण फ्री दितलो म्हणून तर जिखपाक जाय जाल्यार यू नीड पावर यू नीड एवरी वन हे काय ना असली खबरी जायना सो लोक तुका त्रास दिवपाक गोंयकारांक न्ही कितें जाय लोक आमचे 2 जाण तुमचे जिखून येतकीर लोक तुका त्रास दिवपाक लागले म्हाका कित्याक क्रुजाच्या दारान गेले म्हणटे पोस्ट आयिल्ले पूण हे म्हणटे 2 जाण जे पळय MLA आहात तुजे कडेन क्लोज कॉर्डिनेशनान काम करता म्हाका वेन्झी इज अ व्हेरी म्हाका अजून काल देखून ताणें म्हाका मेसेज धाडली दोतोर कितें हें म्हणून पळय ते यू नो इमोजीस धाडले मागीर इवन क्रूज दे आर अपसेट अमित पाळेकरान म्हाका मेसेज धाडल्यो प्लीज रिवर्ट थिंक अबाउट इट यू हॅव अ ग्रेट फ्युचर प्रतिमा आय सेड टू हॅव अ ग्रेट फ्युचर यू डोंट रिक्वायर टू आता हॅव ग्रेट फ्युचर खरें न्ही आता 33% बायलां खातीर रिजर्वेशन आयलां हांव मागता ते जाल्यार पुरो कित्याक नाल्यार हेंच्योच बायल्यो न्ही आता खंयच्याच पार्टीन भितर सारक्यो बायलो इतल्यो संख्येन नात झुजारी तर कोणूच बायलो उरना सो तूं आम आदमी पार्टी राविल्लो जाल्यार इजिली आमदार जावपाचें हांव तुका कितें सांगता आम आदमीचो फॉल्ट ना हितून तांचो फॉल्ट ना हांव तांकां ब्लेम करना द फॉल्ट लायज वॉट द अंडरेस्ट वॉट आय वॉज फिलींग नॉट कम्फर्टेबल म्हाका आयडियोलॉजी म्हाजी कळ्ळें तुका आय वॉज नॉट कम्फर्टेबल रे दॅट इज वॉट आय एम ट्रायन टू टेल यू यू आनी अंडरस्टँड हांव तुका तें हांव तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक सोदता तूं कम्फर्टेबल नाशिल्लें म्हळ्यार नक्की कितें तुवें स्वता पळयलां स्वता विचार केला फाटल्या 2 वर्सां कम्फर्टेबल नाशिल्लें म्हळ्यार नक्की तुवें कितें पळयलां आतां जाले 7-8 म्हयने हांव एक्टिविस्टा बरें काम करतालें तेन्ना तुमी चिंतपा आशिल्लें दॅट वॉज अ सिग्नल आय वॉज गिवींग दॅट आय एम नॉट वर्किंग अंडर द बॅनर ऑफ आम आदमी पार्टी बट आय एम वर्किंग अंडर विथ एक्टिविस्ट म्हज्या लायफान केन्ना एक्टिविस्टां बरें काम केलां कित्याक म्हाका सप्रेशन लायक जायना म्हाका हांव जे वस्त घेवन वता आय एम नॉट डुईंग इट फॉर पार्टी सक्सेस म्हणून इट इज फॉर पिपल फॉर मी गोवा एंड गोवन्स फर्स्ट म्हणल्यार हांव कितें सांगता तें सांगूंक सोदता गोंयकार पयले आनी गोंय ना पयलें पूण आम आदमी पार्टीन असो खंयचो स्टँड घेतला जो गोंयच्या इंट्रस्टान ना गोंयच्या इंट्रस्टान घेवपाची गरज ना जेन्ना जेन्ना अत्याचार जाता केन्ना केन्ना व्हडल्यो इश्यूज पळय म्हादी एन ऑल तेन्ना जो फोर्स जाय आशिल्लो रस्त्यार यात झगडात तो फोर्स हांवें पळोवून ना ब्युटिफूल गूड पॉयंट टायगर रिजर्व नोटिफाय टायगर करप म्हाका सांगा कितल्यो प्रेस कॉन्फरन्स आयल्यो एक कोणी वेन्झीन एक असेंब्लीत म्हणलं आसतलें पूण म्हाका सांग पार्टीन खंय तें ऑर्गनायजेशन हांवें केलां एकले प्रतिमा भोंवताले आनी तेय तांकां दॅट इज वन थिंग इफ आय वर्क ऑल्सो आय हॅव गिवन क्रेडीट आम आदमी पार्टी म्हाका पॉयंट तुजो खूब आवडलो की प्रतिमा अस्वस्थ आशिल्लें तें आपल्याक पद मेळटा किंवा आपल्याक पोजिशन मेळटा म्हणून प्रतिमा अस्वस्थ आशिल्लें की गोंयचे जे पळय फाटल्या कांय 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान जे प्रश्न गाजले टायगर रिजर्व धर म्हादईचो प्रश्न धर किंवा वेगळे प्रश्न त्या प्रश्नाचेर आम आदमी पार्टी स्टँड घेवन रस्त्यार येना 2 आमदार आसतना तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर रस्त्यार दिसपाक कारण फुडलें इलेक्शन कितल्या वर्सांनी आसूं 3 वर्सांनी आसूं लोकसभा आयली हो जो पळय कितें फोर्स आहा आनी एक म्हाका तें कोता पळय हांव वेन आय वॉज वर्किंग हांवें तें कित्याक यूज केलें तुवें पळयलां आसतलें डिफरंट पार्टीचे पक्षाच्या लोकां बरोबर हांव ते मुद्दे घेतालें डिफरंट जना भंडारी कोण काँग्रेसीचो विकास भगत कोण गोवा फॉवर्डाचो प्रशांत कोण गोवा फॉवर्ड मागीर शंकर पोलजी कोण एक्टिविस्ट हांव हांकां घेवन प्रेस घेता काम करता पूण म्हाका ते किजिली करतालीं कितें म्हणून लायक तूं तांचे बरोबर दिसता कित्याक पडटा यू नो अरे डोंट सप्रेस मी म्हाका प्रेशरा अंडर काम नाका यू ऑल शूड हॅव बीन हॅप्पी
करेक्ट. So that is what I'm saying. की आम आदमी पार्टी इज रिप्रेझेंटेड एव्हरीवेअर. बी हॅपी. आय म्हणले अरे बट यू आर नॉट सीइंग द गुड सायड दॅट आय एम डुईंग. यू आर नॉट टेलिंग मी आय एम डुईंग. हांव सगळ्या कडेन मरता म्हजे पेट्रोल घालून, म्हजे पयशे मोडून, म्हजे हेल्थ हें करून, आनी तुमकां नांव येता मरे. नांव कोणाचें येतालें? एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो आप लिडर. एटलीस्ट ते हॅप्पी जाया. दिस इज वॉट दे आर नॉट अंडरस्टँडिंग. एक्झॅक्टली. And I wish them well, I wish them good luck. बरे एनर्जेटीक यंग भुरग्यां सांगा. बट ओनली थिंग इज दॅट गोंयचे मुद्दे घेवन तेणी रस्त्यार येवपा जाय. खंयचेय पॉलिटिकल लिडर पळय आहा न्ही, तडका फडकी रागाचे भिरकेन रेजिग्नेशन दिना. तो चित्त न्ही आतां ह्या पार्टी आपल्याक इट टूक मी 8 months. आय वॉज इंट्रोस्पेक्टिव्ह. हांव तेच म्हणटा. हांवें म्हज्या फॅमिली कडेन बसून डिस्कशन केलें. हांव फक्त म्हज्या चलयाचो तुवें काँग्रेस सोडटा आसतना तेन्ना हांवें फॅमिलीक देखून न्ही, म्हज्या घोवाक देखून खबर ना, म्हज्या बापायक खबर ना. इतले तिडकेन हांवें तो डिसिजन घेतलो. खरें सांगता, ओवरनायट डिसिजन तो. कोणाक सांगू ना. सकाळी 5:30 म्हज्या दारांत येयले, गाडी गेली, हांव गेलें. म्हज्या घोवाक देखून खबर नाशिल्लें. लेकिन नो दॅट अरे कितें जालें काय म्हणून म्हज्या बापायक देखून. बट हो डिसिजन घेता तेन्ना वाय आय सेड दिस डिसिजन इज नॉट टेकन इन हेस्ट. आय स्पोक टू माय हजबंड. पूण आतां सगळे बरोबर आहा. पूण प्रतिमा कुतिनो कोणाची बायल, कोणाची चली म्हणून आमी पळयना न्ही. प्रतिमा कुतिनो एक फायरब्रँड, सामकें झुजारी बायल. तिका एक पॉलिटिकल अस्तित्व आसा. फाटले आतां तूं किमान ना म्हणटा तर एक 10-15 वर्सां तूं गोंयच्या रस्त्यार आसा. गोंयचे प्रश्न मारता. 28 वर्सां. हांव तेच म्हणटा की तुवें तडका फडके राजिनामो दिलो. तुवें खंयचे तुका तुज्या दोळ्या मुखार कांय पार्टी ना. तूं कोणा कडेन उलोवना की आपूण बाबा पार्टी. म्हाका अशें दिसता की वेन आय हॅव गॉट अ कॅपेसिटी एंड वेन आय हॅव गॉट दॅट, म्हाका तो हुनर आसा. म्हाका तें हांव सेल्फ मेड बाबा, ग्रास रुटांतल्यान वयर येल्लें आसा. म्हाजो बापूय आनी ग्रँडफादर आज पॉलिटिशियन न्ही. सो जेन्ना हांव ते त्रास घेवन वयर सरला, आयज म्हाका दिसता प्रतिमा कुतिनो इट सेल्फ इज अ ब्रँड टुडे एंड आय एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट. गुड वर्ड. म्हाका आयर्न लेडी म्हूण नांव दिलां गोंयकारांनी. टिगरस म्हणटात म्हाका, गोंयची वागीण म्हणटा. सो टुडे टॅग म्हाका प्रतिमा कुतिनो म्हणल्यार खंयच्या हॉस्पिटलांत आनी गव्हर्मेंट ऑफिसांत म्हाका, हांव आम आदमी पार्टीचे वायस प्रेसिडेंट म्हणल्यार म्हजें काम जावपाना. प्रतिमा कुतिनो म्हणल्यार पुरो. म्हाका डॉक्टर रिस्पेक्ट करतात. पूण आतां तूं खंयच्या पार्टीन वतलें? कारण तूं पळय, तूं एक्टिविस्टच म्हणून रावूं शकना. कारण आतां पयलीं भशेन ना. कोण बरें काम करता, इलेक्शना वेळार हाडून ताका तिकेट दिता अशें जायना. आतां खंयच्या पार्टीन वचचें पडटा. सद्या कितें जालां, हांवें रोल कितें घेतला, हांवें रेजिग्नेशन सांगलें, लोकांक सांगलें पळय. पूण एक हांवें रेजिग्नेशन दिलां, इरेस्पेक्टीव एंड इरिलेवंट. आय वील ऑलवेज कंटिन्यू माय गुड वर्क फॉर गोवा एंड गोंयकार. पूण आय वील नॉट डू मिस्टेक. हांव मरे एक 4 दीस घेता. कित्याक पळय म्हाका ना म्हणना हांव. म्हाका ऑफर येवपा लागल्यो. रिजायन केलें 15 मिनटां 20 मिनटां भितर हांव म्हाका 3-4 पार्टींनी दिल्या. ओके दिल्या म्हाका 3-4 दिल्या. 4 खंय आहा पार्टी गोंयांत? आसा, लोकली आसा, रिजनली आसा. तशें कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स? हांव तें सोड, हांव नांवां काडना. पूण म्हाका कॉल्स आयले. एक सांग म्हाका, तुका आतां पळय 4 पार्टी गोंयांत आहा. तूं बीजेपीन केन्ना वचूं शकता? बीजेपीन तुका एक सांगू हांव, बीजेपीक सांग, प्रमोद सावंताक सांग, चल प्रमोद सावंताक सांग म्हादेवी डायवर्ट करनाका म्हणून. आनी प्रमोद सावंताक सांग टायगर रिजर्व जावपा जाय म्हणून. आनी प्रमोद सावंताक सांग कम्युनल डिसहार्मनी, हे आमकां हार्मनी जाय गोंयांत. आमकां रिलिजन सेंटिमेंट्स डिस्टर्बन्स नाका. जाल्यार हांव म्हाका पोस्ट दिवूं नाका. हांव चपरासी म्हणटाच्या ऑफिसार सान मारपा रावता म्हूण सांग. तूं हें कर म्हूण सांग. हांव सगळें पॉलिटिक्स सोडून गोवा फॉरवर्डान वतलें म्हणून लोक उलोवपा लागले. तूं विजयाले बरो फ्रेंड. आनी विजयाचे फ्रेंड म्हणल्यार पळय, इट्स अ फॅक्ट. खाल्ले पानार केन्ना हागनात. म्हाका इट वॉज विजय सरदेसाय वेन आय वॉज 18 years old who came and approached my parents and took me in Youth Congress. He was the Youth Congress president. He always been supportive towards me. Even Youth Congress elections जावं कितें जावं. पूण लोक न्ही कितेंय रिलेट करता. हांव म्हणटा तुमचे जिबेक खाड ना म्हणून तुमी कितें उलयतात. आय हॅव नॉट इवन स्पोकन टू विजय लास्ट फ्यू डेज. रेजिग्नेशन जावन आय हॅव नॉट इवन कॉन्टॅक्टेड. पूण काल एकलो कोण तरी मडगांवचो एक्टिविस्ट खंय संजीव रायतुरकर आनी टॅग्ड वीथ कोण वैभव फांडेकर घालता कितें आयर्न लेडी ऑफ गोवा खंय, प्रतिमा कुतिनो खंय, नाल पाटी खंय. आनी तो नाल पाटी इज डुईंग सेटिंग वीथ बीजेपी खंय. आरे तुमी कितें उलयता, तुमी आमच्या घरा आयला पळोवपा. दुसरें म्हणटा हांव प्रतिमाच्या घरांत खंय बॅग पावले आसतली बीजेपी. हांव विकतें घेवपाचें मनीस न्ही. आय एम नॉट द पर्सन हू कॅन बी बॉट. आनी हांव हें चोरां भशेन 8 वरांचेर रातचे 12 1 आमी सेटिंग करून सकाळीं म्हणल्यार बीजेपीत वचपी हांव तसलें मनीस न्ही. 2 पार्टी ना. आतां काँग्रेसी जवळ जवळ गेल्ले ना. सो आतां उरली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स. नो हांव तुका खरें सांगता राजीव बाब, आजच्या दिसा हांवें न्ही आय एम ब्लँक वेन इट कम्स टू जॉयनिंग एनी पार्टी. आय एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आय एम जस्ट ब्लँक. आय हॅव नॉट कमिटेड टू एनी वन नॉर आय हॅव डिसायडेड.
बट दॅट डजंट मीन दॅट एज यू सेड तुका काम करपाक जाय, लोकांची कळ आसा, लोकांचें कितें करपाक जाय, डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, तुका मनांतल्यान आसा तुका जाल्यार यू नीड election टू बी इन लढपाक- पॉलिटिक्स, पूण- यू हॅव टू बी इन exactly, पॉलिटिक्स. exactly. सो फॉर दॅट रिजन आय हॅव टू गो सम पॉलिटिकल पार्टी, Correct. बट फॉर दॅट आय एम इंट्रोस्पेक्शन करता, म्हजे फॅन्स, फॉलोवर्स, सपोर्टर्स, काल आयज सकाळीं म्हजे कडेन इंटरॅक्ट करता, कोण कोण उलयता, सो दॅट आय वॉन्ट टू गो वेर पार्टी म्हणल्यार कितें जाणो वेर म्हजी आयडियोलॉजी मॅच जातली. सेकंड, जे गोंयचे हिता लागून झगडटले. तू गोवा फॉर गोवन्स म्हणटा, तू गोंयचे इश्यूज म्हणटा, गोंयकारांचे हित संबंध, गोंयकार पण पळोवपाक जाय, गोंयकार पण सांबाळपाक जाय. एक्झॅक्टली. सो अशे पार्टी उरल्या सध्या सगळे कॉम्प्रोमायज जाल्या मुगो. ना आतां पळोवया न्ही, इट इज नेवर लेट. पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डायनॅमिझम, यू नो, डायनॅमिक्स. कारण पॉलिटिक्स हांवें पळयलां डायनॅमिक. रिजनल पार्टीज आसात त्यो, पूण इलेक्शना वेळार चिंततात, बाकी वेळार त्यो सामकी ना निवडून आतां रावतात. सगळ्यांनी तेका लागून न्ही डिफरन्सीस सोडून सगळ्यांनी एक जावपाक जाय टू फायट द बिगर इव्हिल, टू फायट द बिगर हें. Which is the bigger evil? Who is the bigger evil? Who is ruling in Goa today? Is it not BJP? Okay. Who is against our आमचे गोंयच्या हेज्या डिस्ट्रॅक्शनाक कोण आसा आयज? आमची म्हादई वचपाक कोण कारणबुद्धी आसा? Okay. आमचे टायगर रिझर्व चॅलेंज करपाक सोदतात हाय सुप्रीम कोर्टात, कोण आसा? हू इज रिस्पॉन्सिबल? आय हॅव नथींग अगेन्स्ट प्रमोद सावंत, आय रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन. Yeah. आय हॅव नथींग अगेन्स्ट विश्वजीत राणे. सी आय एम टुडे आय एम गोईंग, आयज हांव तुजे इंटरव्यू येवपा पयलीं हांव हॉस्पिशलान गेल्लें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. ते दोग जाण ना गोवाच्यो बायल्यो पळय, तांकां बरी ना म्हणून तांच्या आवयक पळोवपाक जायना म्हणून हॉस्पिटलान घातला पळय. सो हांव सदांच 4 दीस जाल्यार वतां, जेवण घेवन वतां, तिका जेवण घेवन वतां, ताजे बरें बसतां. आयज डॉक्टरांक उलयलें, फाल्यां तिजी डिस्चार्ज आसा. म्हाका कित्याक तें म्हाका कड भितरल्यान साकून आसा. आय हॅविंग दॅट, एंड वेन आय गो देर द डॉक्टर्स आर रिस्पेक्टींग मी. विश्वजिताक जाय जाल्यार ही कुड हॅव गिवन राग काडपाक जाय जाल्यार विश्वजीत कुड हॅव टोल्ड प्रतिमा कुदेना एंटरटेनमेंट करनाका, पूण ना, पर्सनल कांय ना. हांव गेल्यार म्हाका रिस्पेक्ट करता डॉक्टर, रोखडे येवन आउट ऑफ द वे पुलीस स्टेशनार देखून पुलीस आयज रिस्पेक्ट करता, बिकॉज आय हॅव अर्न दीस नेम बाय वर्किंग हार्ड. सो तूं फुडले कांय तेंप खंयच्या राजकीय पक्षाक जॉयन जायनासतना No, you never know. No, you never know. केन्ना कितें जावपाक शकता तें. हांवें तुका सांगलां. Never know कशें गो. Politics म्हणजे घाई-घाईन करपाचें काम कांय ना. न्ही. हांवें आतां चिंतलां सद्या म्हजें कितें आसा ना पोजिशन, म्हजें पोजिशन सद्या हांव एकला चलो हांव काम करता पळय आतां. एकला चलो आतां वतले. पूण काम घोवाक करता आनी पळय. बापायक विचारता खंय वतलें तें. Of course, my children also I'll consider. My son is doing MBBS, Pratham Kutino, very intellectual boy. Oh, so good. he is very म्हाका बरें हें करता तो. He is Wow. हें आसा. सो प्रथमाचें हांव घेतलें. म्हाजी डॉटर शाशा हू इज इन दामोदर सायन्स इन 11th. Wow. ताजें कन्सिडर करतलें. म्हजे आवय बापायचें म्हाका ब्लेसिंग जाय, म्हजी भयण्याचें ब्लेसिंग जाय, Wow. म्हजे गोवाचे फॅमिलीचे तूं सगळ्यांक विचारता आनी तुजे सपोर्टर्स, तुजे फ्रेंड ग्रुप, तुजो पॉलिटिकल म्हाजे सपोर्टर्स. सपोर्टर्स जे आसा, हय. म्हाका आतां हांव रिजायन जालें, कितले तरी वॉलंटियर्सांनी म्हाका मेसेज घातली, गूड डिसिजन. आनी थोड्यांनी घातलें, इट इज नॉट अबाउट वॉट एंड वेर यू हॅव वर्कड हार्ड, यू आर फायटींग फॉर गोवन्स, सो वी वील स्टँड बाय यू. तूं खंयच्या पार्टी वच, तूं खंय आसूं, आमी तुजे बरोबर वतलीं. दॅट इज द बिगस्ट कॉम्प्लिमेंट. ह्या तुज्या स्टेटमेंटाचेर आमी ही मुलाखत सोंपोवया. Okay. तूं मुद्दम वेळ दिलो आनी तूं खूब म्हत्वाचें एक स्टेटमेंट केलो की आपल्या पॉलिटिकल पावर नाका, आपूण Position पॉलिटिक्सा नाका. वतलें पयशेय कारण नाका. आपल्याक एक फोरम जाय काम करपाक, ग्रो करपाक. हय. सो तुका असो फोरम मेळूं, तुज्या हातांत चड पावर येवं आनी तूं रस्त्यार सदांच झुजत रावन गोंयकारांचे प्रश्न मुखार हाडूं. पॉलिटिक्स हें एखाद्या बऱ्यान म्हणटाले पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें, पॉलिटिक्स म्हळ्यार स्वार्थ न्ही. आज पॉलिटिक्स म्हळ्यार स्वार्थ जाला. Selfless पूण जावपाक जाय. पॉलिटिक्स म्हळ्यार अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवप. हांव परतून तुका लास्ट सांगता हय. की ह्या माध्यमांतल्यान हांव तुका सांगता, ह्या इंटरव्यूंतल्यान आय एम थँकफूल टू आम आदमी पार्टी. म्हाका घेतलें, म्हाका बरे भाशेन रिस्पेक्ट दिलो आनी वी हॅव वर्क टुगेदर. आय वूड लायक टू say thank to all the colleagues who I worked with, and there will be I said, like, you know, सदांच cordial relation आसतलें. Let is all keep in mind that Goa and Goan should be priority. थँक्यू प्रतिमा, थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक TV.